गुड आफ्टरनून गाईज, वेलकम बॅक टू न्यू व्लॉग. तर आता दंपारा व्लॉग स्टार्ट केला होता. त्याच्यानं बाय वाज हाडटाले आत्ता न्हिदला. फाल्यां क्रिसमस आणि आमचे कांयच रावना. कितले करतालो फ्रांसीस डेकोरेशनाचे, म्हणजे अजून खावना. आयज सगळें फायनल करपाक जाय आतां पर्यंत. आनी हे सोनी दिदीन बीन ते करून हाडलेले बाबून बीन स्टार तेका फायनल टचअप करता पळय फ्रांसीस. आदीचो केन्नाचो स्प्रे पेंट नरकासुराचो उरलेलो तो. फ्रांसीस ते हे पळय आं सारकें सकयल लागत बीन तें भायर मारलं तर वचोंकच दिसता. नाल्यार तेच खातीर म्हणटा. आनी हे पळय हांगासर फ्रांसान कितें कितें सगळें गिफ्टाक कितें कितें लावन दवरलां. हांकां हांगा बसयल्या हे पळय सांता क्लॉजांक सगळ्यांक. आनी आजून सगळें फायनल उरलां कितें तें करपाचें. सगळें आतां करपाचें आहा. केन्ना जातलें खबर ना. वय स्प्रेचो वास मरे सगळो भायर करूंक जाय वचून. थंड आसता गो. हां थंड. आनी कलर हे हाडलेले कसले ते ग्लास कलर बीन कितें येल्लो बीन आसा रे पळय. ते सगळें आतां कितें करतलो पळय. आतां फायनल करूंक जाय. आज सगळें रेडी जावपाक जाय. कितें कितें उरलां तें पळोवया कशें कितें तें दाखयता तुमकां. राव केन्ना लायतलें खबर नासता. सगळ्यांचीच पेटयली स्टार. कितें लायता रे ते तशें डायरेक्ट पळयता रे कशें कलरफूल ते. आदी हें कर मरे. लायट पेटयले की बरं दिसतलो न्हू कलरफूल. तुजे पिशॉल बिशॉल काय ना. ते पिशल हितून मारूंक जाय. काय ना हाडूं. अरे देव स्प्रे पेंटूच बरो जालो न्हू. पुरान जालो तेच्या मदीं मदीं मातशें लायतात. फायनल जालें की रातचें तुमकां पेटयलें की दिसतलें त्या. आतां पेटयल्यार सुद्दां कशें कितें फूल कापूस मेळना न्हू कॉटनाचें. तें वायट दिसतलें म्हणून तो कलर लायता. एक्चुअली ते स्नोचे म्हणून घेतात. ब्लू इफेक्ट आहा. हां व्हाईट ब्लू आणि रेड ते तिन्ही कॉम्बिनेशन. हय न्हू. ओके ओके. आनी हांगा सगळे कपडे बीन सुकयता ते सगळे खाली कर सांगलें. हांगासरले सगळे खाली करताले. आमी कपडे हांगा सुकयताले की हांगाच वात येता. तशें कितें करता पळय फ्रांसीस. आनी ते हे करूंक जाय तेका मॅरी क्रिसमसाक बीन कलर करूंक जाय सगळें. ते आदी करतले दिसता. आतां बरें दिसलें पळय न्हू. इफेक्ट तुजो सारको थंड तुवें लायल्लो हाती कसो मारलो थंड. दोनाय सायडीक मार फ्रांसीस. आनी मदीं दुसरे कलर ते हे लावया कितें रे पॅचीस. अशें दिसता उदक असो जालें. हय हे पण म्हाका हेजी याद येयली फ्रांसीस स्टाराक कशें स्नोची. थंय लावना थंय दुसरें हें करूंक जाय फ्रांसीस. दिसतलें न्हू ब्लॅक कलर. ना रे बाय बीन न्हिदला न्हू. बायचें उदक बीन गरम करता. जेवणाचें बीन करून दवरता. सांजचें तुका खबर म्हाजें जेवण बीन जालें की बायचें बीन सगळें जालें की कितें करूंक गावल्यार पळय टायम घाल्यार करतलें. आनी आदी म्हाका हेल्प करतलो. आनी कोण आमलें तुजें केला न्हू करतलें म्हटलें. हां ओके. आदी थंय लॅडर बीन सोडून वयशी धांवशी. आं पळय फ्रांसीस थंय लायटीचे हेका धरून रावला नाल्यार विंडोचे हेका. हे जालें ऑलमोस्ट आमचें. केन्ना जातलें खबर ना. क्रिसमसाक काय न्यू इयराक रे. जालें बे विंडोक सगळें हें केलां फ्रांसान. स्टारां लायला बॉल लायला. जालें लायटींग घातल्यो उरला मरे. आनी क्रिसमस ट्री घातले लायटी. लायट कनेक्ट आहा. तो सिरियल मस्त चेंज करचे पडटलो. लग्ना शोल्डर गन मेळना म्हाका. तुजे शोल्डर सुटला न्हू. अरे देव. ग्लू गन आसा. हय हय. ग्लू गन पेस्ट मारया जावचें ना दिसता. ना ना सो ऑलमोस्ट जालें. थोडें कितें आतां रातचेंच दिसतलें बरें दिसता तें न्हू. आतां काय दिसना. नॉर्मल. ओके ओके. आदी तुवें सोडले रे लॅडर. सगळे न्हू स्टॅच्यू जाय आसले ते सगळे पॅक करून दवरलेले. पॅक म्हणजे जशें आमी हाडलेले पळय तशेंच दवरला. म्हणजे तितून तें तोंड बीन आहा फुटोंक जायना म्हणून. आनी पेपराक सगळें रॅप करून दवरलेलें. सो एक एक काडटा. आवय तुका गावलें. चल सगळें काडा एक एक. बाय नासतना ते सगळें तुमी काम करून घेया बेगिना. बाय बावल्यो बिवल्यो समजून काडूंक आहा. बाय आसल्यार आपूण आतां कशें काडूंक दिवचें आसा आपूण काडटलें आसलें. आनी कितें तेका दिसतलें आसलें खेळपाचें म्हणून. सो आतां म्हाका भंय दिसता की आतां सगळें लायलें की तेका दिसतलें तें काडूंक वयतलें ते सगळें. सांता क्लॉज बीन आतां लायलो फ्रांसान. बाय न्हिदले की ते कितें करता ना हांगा फ्रांसान हें कॉम्पाउंड बांदला पळय तेच्या वयल्यान
उदे गेल्ले फ्रांसीतून आहलो सगळे गेल्लो टर्न मारून गेल्ले बाय त्या सायडीक भितर मागीर उकडून काडले कोण पयना कित्याक कोण नाहला ना हांवूच आसले रे हांव पळयतालें हांगा रावलेले हांगा पावले समतो उकडून वता चुकून ओडीत न्हू सगळें काम पिड्डा डबा डबा वाजयले म्हणजे आनी वयले टर्न मारून गेले जावपाचें ना कुपिया ओडीत न्हू सगळें पिड्डा जातलो सगळें कनेक्टेड आहा हय हांगा येयले हो कित्याक फक्त तेका भितर वचोंक करपाचें ना हांव बीन ओडीत न्हू सगळें येतलो मागीर फूल मागीर हांव करूंक बसचें ना करपाक म्हाका दिसता एक वीक लागलो फूल सेटअप करून आनी तेका हांगा येयले समतो उखलपाचें तेका फ्रांसीस आतां ते टेबला घातल्या पळय स्नो कवर दिसता म्हाका स्नोचे आमी कितें करूंक नासलें न्हू ते हे बीन आसलें ते आतां टेबलाचो तो कपडो घातला तो आतां स्नो पडला थंय आमी स्नोपाकान केन्ना या हैदराबाद स्नोपाक हैदराबाद बंद आसले फ्रांस आदी आमी गेल्ले ना फूल आसले कितें तर टायम जावपाक टायमिंगाचे चेंज जाल्ले आमचो टायमींग आनी तेंचे आमी हांगा या मरे एक दीस गोंयान या मरे मनाली न्हू हांगा या वागातोर या शंकर भैया म्हाका 20,000 दितलो आदी कितले दितलो 30,000 आदी एक 10,000 दितलो मागीर तुमकां व्हरता खंय काश्मीर स्नोपाकान हांगा वागातोर वागातोर वचपाक 20,000 ये तो स्कॅम हो गया बडा स्कॅम बाय उठलो हांगासर आतां जस्ट आतां ताका बरयता आदी जयता हांगा आतां जयलो रे खबर जे फ्रांसिसाक आतां सांजचे रातचें जेवचें पडटलें डेकोरेशन कवर जावन अरे आनी बॉलांनी कोण खेळटा बाय बॉलांनी कोण खेळटा शंकर भैया बाबा बॉलांनी कोण खेळटा रे भैया मत्ती जाला आता क्यूबिक हे पळय गावले सोन्याची दिल्ल्या बाबूचे यशवंताचे भैयाचे रे बाबा काल बाबू सोदता रे ते क्यूबिक तेजे ते डेकोरेशनाचे लायटीचे हितून भितर पडलेले काडून दवर आदी त्या सारकें सो आतां एक बारीकसो जोक जालो हांव येतालें सांजचे फाटल्यान येता म्हणून हांव गेट बंद करना तो येता न्हू तो गेला आनी तूं येता म्हणून हांवें गेट बंद करना म्हाका म्हणटा ओवरटेक केला कितें टायम जाला 5:45 जावन आजून सो आमी आमचे क्रिसमसाची शॉपिंगूच काबार जायना कित्याक मेन कितें सांगता तुमकां हांवें एक ड्रेस घेतलेलो सो तो इतलो खास ना सो म्हाका एक ड्रेस आसलो सो तो हाडपाक वयता पळयता कितें आनी बारीकशें कितें घेवपाक जाय तेंवूय घेवपाक वयता बाय न्हिदला म्हणून आमी मातशें बसला आई सांगला मातशें राव आमी रोखडे येता म्हणून आनी आदी आहा बाय न्हिदला म्हणून आदी सायकलीन हें करपाक गेला रावंड मारपाक आतां पळोवया खंय वचपाचें तें ऑफिसाच्या सायडीकूच न्हू बरें हें जालां वेस्ट सायड ओपन जाला तें एक्चुली पयलीं हांव वयतालें म्हागे आतां पेंजीम काकुलो मरण आसा थंय सो त्या सायडीक पावना ना हांगा न्यू ओपन जाला म्हणून बरें थंय पळोवया म्हणटा मम्मी राव वॉकिंग करतले बसला आतां सो चलो आमी रोखडी न्हू वचोन येता मागीर पळोवया कितें कितें काम आहा तें करपाक जाय सांजचे ऑलमोस्ट सगळें केलें फायनल केलें सगळें डेकोरेशन येता तेन्ना म्हाका याद कर एक सिरियल घेवंक जाय सिरियलूय आनीक जाय एक सिरियल तर चलना न्हू अरे देवा. अर्दो पार्ट काडूंक जाता अरे रे पळोवया आतां खंय या आमी ऑफिसा कडेन पयली तुका खंय पळोवंक जाय तें सांग खंय पळोवया ते वेस्ट सायडान पळोवया ते आहा बरे बरे ड्रेसीस सो हांगा आमी वेस्ट सायड येयल्ली पळोवपाक अशें कुर्ता टायपींग अशें कितें बरें आहा सो तें जावना आतां ड्रेस पळयता कशें कितें बरें दिसता तें सांजचाक घे म्हटलेलें हांवें बरें हें बीन कितें फॉर्मल शर्ट बीन पण तो घेयना घेवन काय फायदा ना चड्डी घालून भोंवता ओके सो आतां पळयता म्हाका कशें कितें बायकूय पळयता कितें जाय बायचें ना बायचे किड्स सेक्शन बरें आहा पळय हांगा फ्रंटचे पळय म्हाका सिलेक्ट करता सायज गावना सो म्हाका एक गावलो तितून म्हाजी सायज स्मॉल सायज म्हाका एक्स्ट्रा स्मॉल लागता तरी पण गावना पळोवया कशें जाता तें ट्राय करता आनी घेतालें ऑन द स्पॉट शॉपिंग रातचें घालपाक जाय आनी आतां शॉपिंग करता हें बरें दिसता न्हू खंयच्यो केन्ना घालूं डेली वेअराक हांव म्हणटा हांव म्हाजें तें येयलो ओके मागीर पळय हितूंतलें खंयचें आवडलो तें सांग तुज्या हातीन आहा तितूंतलें खंयचें आवडला दोनूय आवडले खंयचो चूज करूं सांग आतां आयडन तुका जाय हो तें. लॉंग आनी हो मातसो शॉर्ट आहा कितें करूं खंयचो सांग आतां म्युजीक तेंच्यांनी कमी कितें सांगलां आमी सांगलां म्युजीक आहा म्हणून कमी केलें दिसता तेंच्यांनी हे पण फाटल्यान मातशें म्हाका हें कळ्ळें पूण हो करून म्हाका हो खूब लायक जाल्लो तोच घे चल तोच घे
आसूं दिसतालो बरो कितें फाटल्यान कितें प्रॉब्लेम जालो न्हू हां ओके आसा दोनी घे ना ते आवडला मरे ते घे दोनी घे न्हू तशें कितें घालूंक शकता केन्नाय घालूंक शकता न्हू तशें कितें तुका जाय ते घे चल बरें आहा पण आमकां काकुलो मॉलान वयचें पडचें ना आतां वेस्ट सायडान येवंक जाय हांगा पार्किंग बरो आहा मेन पार्किंग पार्किंग मेन ट्राफीक मात लागता सांजचे ट्राफीक आसता हांगा मेन रोड फूल ब्लॉक आसता आतां ऑफिसान येवया ना हांगा हय आमच्या ऑफिस सायटी आहा तुका म्युजीक हय हांगासर मेन कितें ना पार्किंग आहा म्हणून बरें आहा पार्किंग ना जाल्यार प्रॉब्लम जावं बरें पार्किंग बेजमेंट बरें केला सगळ्यात जालें शॉपिंग आतां खबर ते रे आतां घरी तुजें न्हिदला उठत जाल्यार तूं मागीर न्हिदला मागीर सो बायाचो उठोना खंय न्हिदला सो जालें तो वयता आतां चड शूट करूना कित्याक थंय म्युजीक फूल म्युजीक असलें कॉपीरायट येता ते आतां आमी चड शूट करूना चलो सो आतां आमी परत आयला सिरियल एक खंयची पॅटर्न ती व्हरपाक हांगाच पंचायती कडेन कितें सांगलां खंयची पॅटर्न ते व्हरपाक खंयची सिरियल एक खंयची आमची पॅटर्न तशें ना सारकें सारकें सांग पॅटर्न ती व्हरपाक ना आमची आहा ती खंयची पॅटर्न ते दुसरी व्हरपाक येयला म्हणलें तुवें सांगलां खंयची पॅटर्न ते व्हरपाक सोपा सांगता जो न्ही जलता वो वाला दे हांव हांगा बरें क्रिसमसाचें डेकोरेशन खूब आहा बरें आमी बेश्टी हांगा थंय भोंवताली पणजे बीन हांगा एवरी न्हू खंयचें ओकेशन जावं फेस्टिवल सगळें आसता खंयचें म्हणजे दिवाळी जावं क्रिसमस जावं सगळ्या टायपचें आसता आतां क्रिसमसाचें सगळें डेकोरेशन शॉप हियर फॉर ऑल युअर क्रिसमस नीड खंय